धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. त्या दिसांनी देवाचें उतर शिंपडटालें आनी वाडटालें. आपलें काम सोंपयतच बार्नाबास आनी सावलो जेरुसलेमाक थावन परतले आनी तांणी आपणा बराबर मार्को म्हणलोल्या जुवांवाक हाडलो. आंतियोकेचे पवित्र सभेन प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे: बार्नाबास, काळो म्हणलोलो शिमाव, सिरेनाचो लुसियोस, हेरोद उपराजाच्या भुरग्यापणाचो इश्ट मानायन आनी सावलो. एका दिसा ते सर्वेस्पराक बसताले आनी उपास करताले तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हणलें, हांवें तांकां आपयल्यान त्या खेरीत कामा खातीर बार्नाबासाक आनी सावलूक कुशीन काडात. तेन्ना उपास आनी मागणी करून तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. हे भाशेन पवित्र आत्म्यान तांकां पाठयतच ते दोगूय सेल्युसेक गेले आनी थंय थावन तारवार बसून सिप्रुस जुव्यांची वाट तांणी धरली. सलामिसाक पावतच ते देंवले आनी थंय तांणी जुदेवांच्या देवस्थानांनी देवाचें उतर परगोटलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मनीस प्रितुमेर तुजो वांटो वळखतले. तूं एकलो चडवणार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगोटू, संतोषाची गितां गावूं, कित्याक तूं न्याया प्रमाणे जोडती करताय, निती प्रमाणे करताय परजांची मनसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलोयताय. जबाब: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जुवांवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून व्हडल्यान म्हणलें, म्हजेर विस्वास ठेवता तो म्हजेरूच न्हय, बगर म्हाका पाठयला ताचेर विस्वास ठेवता. आनी म्हाका पळयता तो म्हाका पाठयला ताका पळयता. हांव संवसारांत उजवाड कसो आयला, देखून म्हजेर विस्वास दवरता तो काळोखांत उरचो ना. कोणूय म्हजीं उतरां आयकल्यांत आसतना तीं पाळिना जाल्यार हांव ताचेर खास्तीचें फर्मोण मारिना. कित्याक संवसाराचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक हांव येवंक ना, पूण संवसाराचें तारण करूंक आयलां. म्हाका लेखिना आनी म्हजीं उतरां मानून घेना. ताची मुनसुबी करतलो कोण एकलो आसा. जें उतर हांव उलयलां तेंच
निमाण्या दिसा ताची मुनसुबी करतलें, कित्याक म्हजेच ओस्तुंगी हांव उलोवंक ना. बगर हांवें कितें सांगचें आनी कितें उलोवचें तें म्हाका पाठयलां त्या बापान म्हाका फॉर्मायलां. आनी ताचो हुकूम सासणाचें जिवीत म्हूण हांव जाणो. देखून हांव उलोयतां जाल्यार जें बापान म्हाका सांगलां तितलेंच हांव उलोयतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.